मोगाच्यानो प्राजीत काळ अखेर जावन आयलो. हो प्राजीत काळ जेजूच्या जिणेच्या विशेष मिस्तेरांक तयाराय जावन 40 दीस मागण्यान प्राजितान जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करून आमी भक्तीच्यो करण्यो आदारल्यात. आतां पास्काचें फेस्त आतां आसा आयला. तुमकां सगळ्यांक जिवंत क्रिस्ताचे शुभाशय. प्रत्येक ताणें हाडिल्ली शांती हांव मागतां. ही शांती हें समाधान पयले स्वातर आमचे थंय, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेतसांबारांत, आमच्या फर्गजंत आनी आमच्या मुखांतर आमच्या गांवांत तें समाधान येवं दी म्हणून हांव वाचतां. तेंच म्हजें मागणें जावन आसा. भावानो भयणीनो, हें वर्स राज्य संदानाचें म्हळ्यार कुंभसाराचो सक्रामेंत आमी भक्तीपणान तो सेवन त्या मुखांतर आमी देवा कडेन राजी जायचे, एकामेका कडेन इश्टागतीन जियेचे म्हणलो उद्देश. भाग्यवंत पियूस दावो पापसाहेब, तो पापसाहेब जाल्या उपरांत ताणें हें म्हणलें आसा. आतांच्या काळार तो म्हणालो, ह्या आधुनीक काळार संवसारांत व्हडलें पातक खंयचें गी म्हळ्यार मनशान पातकच ना म्हूण जिवचें. आनी आतां तें उतार खरें जालें गी म्हूण भोगता. लोकांक पातका वशांत कसलेंच एक पळोवन वचना म्हणल्या बरी. पातकां करतात पण पातकां वशांत चिंतूंक वचनात. आनी ह्या मुखांतर पातकाचो एक खंयच विशय गमन नातले बरी आमकां दिसून येता. हें वर्स कुंभसाऱ्याचें वर्स आमी ह्या सक्रामेंटाचो बरो प्रयोग करया. आमकां सोम्यान दिल्ले 7 सक्रामेंत, ह्या 7 सक्रामेंता पैकी येवकरिस्त ह्या कुंभार अतिश्रेश्ठ जाल्यार कुंभसाराचो सक्रामेंत अति गरजेचो आनी मोगाचो जायचे. कित्याक ह्या 2 सक्रामेंता मुखांतर आमी जेजूच्या मोगाचो, ताच्या काकुळटीचो, बोगसाण्याचो अनुभव आमी जोडूं येता. देखून ह्या वर्सा आमी कुंभसाराच्या सक्रामेंता वशांत इल्लें चड समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमच्या देशेंत सगळें वर्स कुंभसाराच्या सक्रामेंता वशांत शर्मावन तुमकां आयकूंक मेळटलें, शिकोवन तुमकां दितले. पूण ती शिकोवन आयकून, शर्मावन आयकून तुमी तुमच्या जिणेचें परिवर्तन जोडूंक प्रयत्न करी जाय म्हणली आमची आशा. आनी ह्या मुखांतर सदांच आमी देवाच्या सुम्याच्या इश्टगतींत जियोया. आमचो आतांचो पापसाहेब म्हणलो, आमी सर्व पयणार ह्या संवसारांत आनी आमचें पयन जेजू क्रिस्ता सांगाता घेवन आमी वेचें. त्या दाळा मात्र आमच्या जिणेचो शेवट आमी जोडूंक शकतले. हांव जर तर जेजू सांगाता आमी आमचें पयन करीचे जाल्यार, जेजूक आमचो सांगाती जावन घेवचे जाल्यार सदांच आमी जेजूच्या इश्टगतींत आसाचे. चूक जाल्ल्या वेळार, पातकां घडिल्ल्या वेळार ताचें बोगसाणें मागून सदांच आमी जेजूच्या इश्टगतींत जियोंक आमचें प्रयत्न जावं दी. मोगाळ भाव भयणीनो, TV प्रेक्षकांनो, किर्तना विशयंत चडीत समजून आपणावंक परत तुमकां ह्या आंकड्याक हांव स्वागत म्हणटा. गेले त्या आंकड्यांत आमी पयल्या किर्तना विशीं समजून आपणायली, थोडो नियाळ केलो. आज आमी दुसरें किर्तन बरोवन पळोवया. साम नंबर 2
दुसरें कीर्तन ह्या विशयेन थोडो नियाळ. हें कीर्तन वाचच्या फुडें आमी समजूंक जाय ही 150 किर्तनां सगळीं एकाच तरान नात. तरावळ तरांची भावना आनी बोगणां ह्या किर्तनांनी आमकां दिसून येतात. जशें एक कवी ताचे विविध बोगणांचो प्रयोग करून पद घडता, कंतार गायता, तशेंच एक किर्तनकार आपणांत असलीं बोगणां देवा थंय वचून सांगता. मनीस जाल्यार आमकां एकाच तरेची बोगणां नात, एकच बोगापणां ना, विविध बोगणां आसात. आमकां राग येता, आमकां मोग आसा, आमकां रडोंक येता, आमकां हांसोंक येता. ही सर विविध बोगणां आनी भावना आसतना त्या त्या बोगणां प्रमाणे ती किर्तनां आमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. ही सर्व किर्तनां 4 या 5 वांटे केल्यांत. भावनांच्या प्रकार या बोगणांच्या प्रकार. पयलो पंगड गितां. किर्तनकार संतोशान गायता, रसनाळाची वडवीक गायता, स्तुती करता, हाका गितां म्हणटात, ह्या इंग्लीश भाशेन हिम्स म्हणटात. उदाहरण ह्या दाखल्याक 8वें किर्तन. तुज्या हातांनी केल्ल्या आकाशाचेर, तुवें कसयल्ल्या चंद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर घालतना हांव चिंत्तां, हांव तुका वर्णितां, हांव तुजी स्तुती गीत गायतां. अशें गितां आमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटात, तरावळ गितां. आनी एक उदाहरण किर्तन नंबर 19, 19. दुसरो पंगड विळापाचीं किर्तनां. किर्तनकार रडता, ताची बेजाराई, ताचे कळवळे, ताचे आकांत, ताची समस्या, ताची सवालां तो देवा लागीं उसारता. भिरांत, आकांत, अक्लास ही सर्व भावना आसलीं किर्तनां, ही सर्व बोगणां आसलीं किर्तनां विळापाचीं किर्तनां. दाखल्याक किर्तन नंबर 3, साम नंबर 3. सर्वेस्परा, म्हज्या दुस्मानांची संख्या कितली वाडल्या, जायते म्हजे विरोध उपराटल्यात, जायते म्हजे विशीं सांगतात, ताका देवा थंय तारण ना. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी ढाल, तूंच म्हजें वैभव, तूं म्हजी तकली उबारून धरताय. हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारतां. आनी निमाणें, उठ सर्वेस्परा, म्हाका निवार म्हज्या देवा. तूं म्हज्या दुस्मानाच्या कांसुलाक वाजयताय, तूं कोड्यांचे दांत मोडून घालताय. अशें विळापाचीं किर्तनां आमी आयकता. किर्तन नंबर 3, किर्तन नंबर 42 अशें जायतीं किर्तनां विळापाचीं किर्तनां म्हण आमी म्हणटा. तिसरो वर्ग आसा बरवशाचीं किर्तनां. किर्तनकार कश्ट आकांताक सांपडल्यार बेभिरांतीन कंगाल जालो तरी सर्वेस्परा थंय आसलो तो बरवसो तो सांडिना. सर्वेस्परा थंय बरवसो भावार्थ आनीक एक गूण करता. असली भावना व्यक्त करची किर्तनां साबार आसात. दाखल्याक किर्तन नंबर 16. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूंच म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. 5वी ओळ. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. बरोवशाच्या किर्तनाक आनी एक दाखलो आमी सर्व जाणां आसलें किर्तन, किर्तन नंबर 23, 23. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. बरवशाची, भावार्थाची
भावना घेवन किर्तनकार सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका बेना कांयच म्हाका उणें ना असल्या बोगणांनी बरयल्लीं किर्तनां बरवशेचीं किर्तनां. आनी एक वर्ग आनी एक पंगड अर्गां स्तुती किर्तनां. तकल्याक 60 आनी 6 साम नंबर 66 देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां स्तुती पाठोवचीं किर्तनां. 60 आनी 6 किर्तन. देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे, ताच्या नांवाचे महिमेक किर्तनां गाया, ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया. देवाक सांगा कितलीं विचित्र तुजीं कृत्यां. आनी एक दाखलो किर्तन नंबर 92 92. सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, बोव वर्त्या देवा, तुज्या नांवाचें भजन करूंक फावो. अशें अर्गां स्तुती दिवचीं किर्तनां. आनी एक वर्ग आसा रायाळ किर्तनां. आज आमी नियाळ करूंक वेचें दुसरें किर्तन साम नंबर 2 रायाळ किर्तन म्हूण आमी म्हणटा. ह्या किर्तनाची विशेशता कितें? रायाळ किर्तन जायत्या पवित्र पुस्तकाच्या जाणाऱ्यांनी सांगले प्रमाणे एका रायाच्या अभिषेका वेळार वेन ए किंग वॉज कोरोनेटेड अभिषेका वेळार त्या संदर्भार ही रायाळ किर्तनां घडलीं म्हूण म्हणटात. त्या रायाक होगोळसून देवाची कृपा ताचेर मागोन सर्वेस्पराचें बेसांव ताचेर आसूं दी म्हणून आशेवन लिखलेलीं किर्तनां हीं. पूण उपरांत इस्रायल परजेक राय नातले. इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदरेंत गेल्ल्या वेळार राय ना, देवाळ ना, याजक ना. ह्या घडये रायाळ किर्तनां गावंक लोकांक कस जालें. कोण हो राय त्या संदर्भार ह्या किर्तनांत उल्लेख केल्लो? त्या वेळार तांणी चिंतलें आमकां आतां राय ना, पूण दाविदा सारको एकलो राय येतलो, मेस्सिया येतलो. त्या देखून जें आमी मागचें तें मेस्सिया येवचे खातीर आमी मागचें म्हूण समजून जें पयल्या संदर्भार एका रायाच्या अभिषेका वेळार लिखलेलें किर्तन उपरांत मेस्सियाक मागोवन हें किर्तन गायलें. त्या देखून रायाळ किर्तनांक मेस्सियानीक साम्स मेस्सियानीक किर्तनां म्हणटात. जेन्ना क्रिस्ती लोक ही किर्तनां मागा लागलो त्या वेळार हो राय अभिषेक करूंक आसचो तो, हो मेस्सिया दुसरो कोण न्हय बागार त्याच देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हूण आमी ओपून घेतलो. तर ह्या किर्तनांत सुरवेर लिखता आसतना तो एक संवसारी रायाच्या अभिषेका वेळार लिखलें, तर उपरांत मेस्सियाक म्हणून तें किर्तन तांणी नेमलें. तर आमी आतां किर्तन वाचता आसतना ह्या किर्तनांत आमी जेजूक देखता, जेजूस आमचो मेस्सिया म्हणून ओपून घेता. हें कित्याक? हें किर्तन नव्या तेस्तामेंतांतल्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी थंयसर मेस्सिया जेजू क्रिस्त म्हणून ह्या नव्या तेस्तामेंतांतले बरोवपी आमकां सांगतात. दाखल्याक आपोस्तलांच्या कृत्यांत 13वो अध्याय ओळ 30 आनी 3, हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 5वी ओळ, उगडापण ग्रंथांत 2 अध्याय 26 ते 27 ओळी पर्यंत ह्या किर्तनाचो उल्लेख केला. आनी ह्या किर्तन जेजू क्रिस्ताक विशयंत उल्लेख केल्लो म्हणून आमकां दिसलां. तर ह्या रायाळ किर्तना विशीं सडीत समजोवणी आपणावंक आतां आमी प्रयत्न करया.
राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जातात आनी लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात. सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिशिक्ता विरोध पृथ्वेचे राय उपराडतात आनी फुडारी सांगाता मेळोन मांडणी करतात. तांणी आमचेर घाल्ल्यो सांकळी तुटोवया, ताचें जूं आमचे वयलें काडून उडोवया. सर्गार बसोन आसा तो हांसता, सर्वेस्पर ताच्यो केण्ण्यो करता. उपरांत आपल्या रागान तो तांचे कडेन उलयता, आपल्या क्रोधान तो तांकां थरथरायता. सियोन म्हज्या पर्वताचेर हांवेंच म्हज्या रायाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटां. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितां. पृथ्वी शेकान शेक तुजे अधीन करता. लोकडाचे बेतकटेन तूं तांची पदवी मोडतलोय, मातयेच्या मडक्या भशेन तूं तांची फूड करतलोय. देखून आतां रायानो समजून घेया, संवसाराच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. भियान सर्वेस्पराची सेवा करा, तरतरोन ताच्या पांयांक पडा. नांतर तो रागार जायत आनी तुमी वाटे वयले नास जाशात, कित्याक खिणान ताचो राग पेटता. ताचे ते आसरो घेतात ती सुभागी. हें किर्तन आमी वाचलें, अपुर्बायेचें किर्तन. हातूंत 12 वळी आसात. ह्यो 12 वळी आमी 4 भाग करयेत. कित्याक 4 भाग करयेत? ह्या 12 वळींत आमकां ही 4 चरणां, 4 भाग, त्या वळींनी कोण प्रमुख व्यक्ती म्हूण आमकां सांगता. पळया, पयली, दुसरी आनी तिसऱ्या वळींत लोक ह्या राष्ट्र ते प्रमुख व्यक्ती, ते उलयतात, ते चिंता करतात, ते प्लॅन करतात, मांडावळ करतात, आमी कितें करचें. लोक ह्या राष्ट्र हें पयल्या वळींतावन तिसऱ्या वळी पर्यंत. 4थ्या वळींतावन 6व्या वळी पर्यंत सर्वेस्पर तांकां जबाब दिता. सर्वेस्पर प्रमुख व्यक्ती, याह्वे प्रमुख व्यक्ती, तो ह्या लोकाच्या सवालांक, लोकांक उपराडटना, राष्ट्रां उपराडटना ताची जबाब कितें हें 4थ्या 6व्या वळी पर्यंत आमी आयकता. उपरांत 7व्या 9व्या वळी पर्यंत मेस्सिया मागलोलो तो कितें म्हणटा. ह्या संदिग्ध परिस्थितीच्या वेळार मेस्सिया सर्वेस्परान मागलोलो तो कितें म्हणटा. आनी निमाणे 3 वळी, 10वी, 11वी आनी 12वी वळ परत लोक थंयसर प्रमुख व्यक्ती, किर्तनगार ह्या लोकांक कितें संदेश दिता तांकां उद्देशिसून, किर्तनगार लोकांक उद्देशिसून उलयता. तर पयल्यो 3 वळी आतां आमी पळोवया. ह्या पयल्या 3 वळींनी प्रमुख व्यक्ती हांवें म्हळें लोक या राष्ट्र. किर्तनगार ह्या लोकांक उद्देशिसून म्हणटा, राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जातात आनी लोक कित्याक व्यर्थ येवजण्यो करतात. सर्वेस्परा विरोध आनी ताच्या अभिशिक्ता विरोध पृथ्वेचे राय उपराडतात आनी फुडारी सांगाता मेळोन मांडणी करतात. तांची येवजण तांणी उपराडचें कित्याक तें तिसऱ्या वळींत आमी आयकता. तांणी आमचेर घाल्ल्यो सांकळी तुटोवया, ताचें जूं आमचे वयलें काडून उडोवया. कशेलें हें जूं, कसल्यो सांकळी? जीं राष्ट्रां देवा विरोध, ताच्या मेस्सिया विरोध आसात, जीं राष्ट्रां देवाचे उपादेश, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड तांकां नाका. पयल्या किर्तनांत आमी आयकलें, दुसऱ्या वळींत सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत जो संतोश आसा तो बागी. आतां हे राष्ट्र आनी लोक ते तांकां सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषूंक नाका. तांकां बगता हे देवाचे उपादेश, हे देवाचें धर्मशास्त्र एक जूं, एक सांखळ, ती आमी तुटोवया, आमी आमच्या खुशे प्रमाणे जियेवया. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जिवचें नाका.
आमकां आमचेंच करूंक जाय. आमची खुशी, आमची येवजण, आमचें प्लॅन देव आनी तसो मेस्सी आमकां नाका म्हणून ते उपराटतात. ते उपराटून आमी ह्यो सांकळी तुटोवया आनी आमचे वर हें जू आसा तें खाण उडोवया म्हणून तांणी निर्धार घेत आसतना 4थ्या, 5व्या आनी 6व्या वळींत सर्वेस्पराचे जबाब कितें म्हण आमकां आयकूंक मेळटा. 4थी वळ सांगता, सर्गार बसून आसा तो हांसता, सर्वेस्पर तांच्यो खेळण्यो करता. लोक अशे उपराटता आसतना, आमची खुशी आमकां करूंक जाय म्हणून बोबाडटा आसतना सर्गार आसलो याहवे सर्वेस्पर हांसता म्हणटा किर्तनकार. भाव भयणीनो, एक भोव आपुरबायेचें वाक्य. जायते फावटी आमी आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो योजना सर्वेस्पराच्या विरोध आमी उलयता आसतना सर्वेस्पर कितें करूं सांगता, मनीस आपणाक देव म्हणून लेखता आसतना सर्गार बसून आसलो सर्वेस्पर आमची योजना, आमचो अहंकार, आमचें गर्व पळोवन हांसना काय, खंडीत हांसतलो. तो आमकां हांसता पळोवन हांसता कित्याक आमी तणा भशेन सकाळीं फुलतां सांजेर बावतां. पूण आमी आमकांच देव म्हूण आमच्या अहंकारान आनी उडविकायेन उलयता आसतना सर्वेस्पर आमचो देव कितें म्हणटलो. तो आमच्या अहंकाराक आनी आमच्या गर्वाक पळोवन हांसतलो. तेंच किर्तनकार म्हणटा, हो लोक आमची खुशी करूंक जाय म्हूण बोबाडटा आसतना सर्गार बसून आसा तो सर्वेस्पर हांसता. तें मात्र न्हय, उपरांत आपल्या रागान तो तांचे कडेन उलयता, आपल्या क्रोधान तो तांकां थरथरायता. सर्वेस्पराच्या रागा मुखार कोणीय उबें रावंक शकना. विल्फी रेबिंबास आपल्या एका पदांत 4 दिसांचो संवसार तो अपुरबायचें पद तांचो तो म्हणटा, राग तरी आयलो रसनाराक तुका बरें जायना संवसारा, राग आपलो दाखयला ताणें आदी सोदोम आनी गोमोरा. हें आमी उत्पत्ती ग्रंथांत आयकता. आमचो अहंकार, आमचें गर्व सर्वेस्पराच्या मुखार बाळवाना. बदलाक सर्वेस्पराची कुशी करन ताच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता तो भागी, तो निजायकी सुभागी. 7व्या तावन 9व्या वळी पर्यंत सर्वेस्पराचो मेस्सिया उलयता. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगटतां. ताणें म्हाका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. जेन्ना एका रायाक मागतात तो राय देवतांक जल्म घेता म्हणली इस्रायलाची पातचेणी. तर हो राय आज अभिषेक केल्लो, ताचो जल्म राय जावन देवतांक आयला. तर हो मेस्सिया म्हणटा, तूं म्हजो पूत, हांवें आज तुका जल्म दिला. ही सर्वेस्पराचीं उतरां. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितां, पृथ्वी शेकान शेक तुजे अधीन करतां. तें मात्र न्हय, सर्वेस्पराच्या आदारान एक राय रजवडकी चलोवंक सोदता. मातयेच्या मडक्या भशेन तूं तांची फूड करतलोय, फुटोवन तांकां नाश करतलोय. तर दुस्माना विरोध झुजोवंक म्हाका सकत धैर्य पदवी मेळटा सर्वेस्परातावन. ही मेस्सियाची उतरां. जर जेजू ताच्या जिवितांत जैतेवंत जालो बापाच्या आदारान. बापाची खुशी करूंक हांव आयलां. म्हजें खाण बापाची खुशी करचें म्हणलो तो. आमची खुशी केली तर आमी नासता, बापाची खुशी केली तर आमी संतोश पावता. देखून किर्तनकार निमाण्या चरणांत, निमाण्या वळींनी लोकांक उद्देशून म्हणटा, जो लोक देवा थंय उपराटलो, देवा विरोध केलो, तांकां उद्देशून अशें म्हणटा, देखून आतां रायानो समजून घेया, संवसाराच्या अधिपतीनो सत्रायन चला, बियान सर्वेस्पराची सेवा करा, तरतरून ताच्या पांयांक पडा.
किर्तनगार लोकांक आदेश दिवन 3 संगती सांगता. पयलें, बी वायज, समजून घेया, जाणारी जाया, जाणवाय आपणाया. कोण एकलो आपूण देव म्हूण चिंता तो मूर्ख. कोण सर्वेस्पराक देव म्हणून ओपून घेवन ताची खुशी करता तो जाणारी. तर जाणवाय आपणाया, समजून घेया म्हणटा किर्तनगार. दुसरें, सर्वेस्पराची सेवा करा. ताची सेवा करा, ताच्या पांयांक पडा. कोण सर्वेस्पराची भक्तीपणान, सर्वेस्पराची खालतेपणान सेवा करता, सोम्याची सेवा म्हळ्यार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, तांतूं एका व्यक्तीक संतोश आसा. आनी तिसरें, जें आमकां कोंकणी बायबलांत, कोंकणी पुस्तकांत, पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळना, 12वी ओळ इंग्लीश पवित्र पुस्तकांत अशें आसा, 12वी ओळ, किस हिज फीट, मेस्सियाच्या पांयांक उमो दिया. हें आमकां कोंकणी तर्जुमांत मेळना. आतां कोंकणी तर्जुमो हांवें चूक म्हूण सांगना, कित्याक ही 12वी ओळ तर्जुमो करूंक, ट्रान्सलेट करूंक भोव कश्ट. असल्यो जायत्यो वळी आसात किर्तनांत ज्यो हिब्रू भाशेन बरयल्ल्यो, इंग्लिशाक गी, कोंकणीक गी तर्जुमो करूंक, ट्रान्सलेट करूंक मस्त कश्ट. आनी असली एक ओळ 12वी ओळ. आनी ह्या 12वे ओळेंत किर्तनगार म्हणटा, किस हिज फीट, ताच्या पांयाचो उमो घेया. आमी इगर्जेक वयता आसतना हे आमच्या आल्तार उमो घेता, हाचो अर्थ कितें? त्या मुर्तीची पुजा करता म्हणून न्हय, बगार किस हिज फीट म्हळ्यार जेन्ना म्हजो मोग हांव ताका व्यक्त करता, त्या म्हळ्यार त्या मुर्तीक न्हय, बगार देवाक, देवाच्या मेस्सियाक, जेजूक. तर म्हजें भक्तीपण, म्हजी सेवा, म्हजो मोग ह्या देवाक आनी देवाच्या मेस्सियाक. आनी निमाणें वाक्य आसा, ताचे थंय आसरो घेतात ती सुभागी. पयल्या किर्तनांत आमी आयकलें, कोण सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता तो भागी. आतां दुसऱ्या किर्तनांत सर्वेस्पराच्या मेस्सिया थंय, मागलेल्या थंय आसरो घेतात ती सुभागी. तर पयल्या आनी दुसऱ्या किर्तनांत 2 संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. भागी तो सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता, भागी तो सर्वेस्पराच्या मेस्सिया थंय संतोष पावता. आनी हो मेस्सिया देवान धाडलेलो संवसाराचो मोग करून आमच्या साल्वासा पासून धाडलेलो जेजू क्रिस्त. हो जेजू आमचो सोडवणदार, हाचे थंय म्हणजे जेजू थंय आसरो घेतात ती सुभागी. तर हांव आनी तूं जेजू थंय आसरो घेवया आनी आमचें जिवीत जावं संतोश भरीत देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें. मोगाळ भाव भयणीनो, कार्मेल किरण हे कार्यक्रम भिक्षूच्या सुमेस्त प्रेक्षकांनो, आज पास्कांचें फेस्त तुमकां सुमेस्तांक जिवन जेजूच्या शांतीचे, समाधानाचे उल्हास हांव तुमकां पटयतां. जिवन जेजू क्रिस्त आमकां सुमेस्तांक शांती, समाधान, संतोष आमच्या वैयक्तीक जिवितांत तशें आमच्या कुटुंबा जिवितांत हाडून येवं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या देखून कार्मेल गुड्यांत हांव सर्व कार्मेलीत पाद्रे पंच आनी ब्रदर्सांच्या तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक हे कार्यक्रम पळोवचे, तुमकां सुमेस्तांक आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक पास्का फेस्ताचे शुभाशय, उल्हास हांव पटयतां. पास्काचें फेस्त जेजूच्या जिवंतपणाचें फेस्त, क्रिस्मस जेजूच्या जल्माचें फेस्त. पूण संभ्रम भायले दृश्टीन पळयत आसतना क्रिस्मसाचो संभ्रम चड उठोवन दिसता. पास्काचो संभ्रम तितलो उठोवन दिसना. क्रिस्मसा वेळार इगर्जेक वचून लोक जायतो
नखेत्रां, वीज दिवे, डेकोरेशन, क्रिसमस कार्डां, केकी, कुसवार म्हणून जायतो संभ्रम चलता. एका रितीन सामाजीक फेस्त हें म्हणयात. पूण फेस्तां पैकी अति उत्तम फेस्त आमकां क्रिस्तांवांक पास्काचें फेस्त. कित्याक तें आमच्या भावार्थाचें फेस्त. ह्या भावार्थाचे वयर म्हणजे जिवंत क्रिस्त आमचो सोमी न्हय केवल जल्मलो आनी मरण पावलो, बगार तो जिवंत जाला आनी परत येतलो. ह्या भावार्थाचेर, ह्या बुन्यादीचेर आमची क्रिस्तांव जिणी आसा. त्या देखून सांव पावलो म्हणटा, जर क्रिस्त जिवंत जावना तर आमचो भावार्थ व्यर्थ. त्या देखून हें फेस्त, पास्काचें फेस्त, आमच्या सर्व फेस्तां पैकी उत्तीम फेस्त. हाचो संभ्रम सामाजीक तरान आमकां भोगना तरी आत्मीक तरान ह्या फेस्ताचें म्हत्व भोव वर्तें. जेजू जिवंत जाल्ले म्हणल्याक नीज साक्ष कशेली. फोंडू रितो आसलो गी. ह्या जेजू जायत्या शिसांक वा मरी मागदलेनाक दिश्टी पडलो गी. साक्षी पैकी उत्तीम साक्ष जेजू जिवंत जाला म्हणल्याक ताच्या शिसा थंय जाल्ली बदलावण. जेजू मरण पावल्या वेळार बियान कांगाल जावन पळापळ घेतिल्ले ताचे सर्व शिस ताच्या जिवंतपणा उपरांत धैर्याधीक जातात, बळवंत जातात, धैर्यान भरतात. हें धैर्य खंय तावन आयलें? आंतरीक जिवितांत मेल्ले ताचे शिस जिवंत क्रिस्त तांकां जिवंत करता, जिवंत देवाची सकत तांकां दिता आनी जिवंत जेजूक साक्ष जावन ताचें शुभ वर्तमान प्रगट करूंक ते संवसार भोंवतणी वेतात. तर पास्कां फेस्ताचो हो संदेश आमकांय आज मेळटा. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत, आमच्या ह्या कुटुंबाच्या जिवितांत, आमच्या सालत्या संवसारी जिवितांत जायते फावटी आमी आदलोवन पडटा, निर्जीव जाता. ह्या निर्जीव जाल्ल्या आमकां प्रत्येक रितीन आत्मीक जिवितांत निर्जीव जाल्ल्या आमकां जिवंत क्रिस्त ताचें बळ, ताची सकत आनी विशेश रितीन ताची कृपा आमकां सुमेस्तांक दिवं दी. जिवंत जेजू आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत ताची शांती, समाधान, संतोष हाडून दी म्हणून आमचें मागणें. परत तुमकां सुमेस्तांक पास्कां फेस्ताचे उल्हास हांव पाठयतां. जिवंत जेजू आमकां सुमेस्तांक ताच्या आशिर्वादांनी बरों. देवा